रमेश तवडकर जो आसा न्ही तो पार्टेन डेव्हलप केल्लो लिडर न्ही. तो समाजा भितर समाजाच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो ज्यो समस्या आसा त्यो घेवन विशय घेवन समाजा भितर गोंयभर पसयल्लो असो आमचो लिडर. आनी तें करता आसतना पार्टेन आमची BJP पार्टेन ताका उखल्लो आनी 2002 तेजे नंतर 2005च्या इलेक्शनाक ताका टिकेट दिली, निवडून हाडलो. 2007 परत तेजे परफॉर्मन्साचेर ते निवडून आयले. 2012 जेन्ना काणकोण मतदारसंघ जालो तेन्ना ते बरगोच मतांनी निवडून आयले. अशें आसतना हांव तांकां लागींच्यान पळयता की 2000 सावन ह्या समाजान न्याय मेळपा साठी आज पर्यंत ताणें 2011 पर्यंत मोठो लढो उबो केलो. अशें आसतना ज्या मनशान बस आज पर्यंत जी टिकेट 9 तारखेर दिता म्हणटा, 10 तारखेर दिता, 12 तारखेर दिता, असो जो जावपाचें कारण कितें आसा, तेजी कितें चूक आसा की जेणे ताका टिकेट अशी फुडें ढुकळपा सारकी. आमची भारतीय जनता पार्टी कडेन इतलीच रिक्वेस्ट आसा की आमी जर रमेश तवडकराक जर पार्टीन टिकेट दिली ना जाल्यार गोंयभर आमी अशें जे यूथ जे आसा फिरतले की जेणे करून भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसतले मागीर ते खंयच्याय समाजा आसूं न्ही कितें आसूं न्ही ते आमी अशें काम करतले की तातूंत BJPचे जे कॅन्डिडेट आसतले ते पडपा साठी आमी काम करतले. रमेश तवडकराचें जर काम पळयत जाल्यार तें वाह करपा सारकें आसा की तोखणाय करपा सारकी आसा. कारण तांणी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एग्रीकल्चर पुरस्कार सुद्दां मेळिल्लो आसा. आनी आयज इतलें काम आसून सुद्दां आयज तांणी 5 वर्सांत न्ही हाज्या पयलीं बी पक्षाचें भरपूर काम केल्लें आसा. त्या खातीर पक्ष थंय जिवीत आसा. त्या खातीर आमचे पक्षा कडेन मागणी आसा की तांणी बेगीन तांची जी उमेदवारी जी हाजेर दवरली आसा सो ती क्लियर करून समाजाचो रमेश तवडकर हो लिडर जावन आसा. आनी हाजे पयलीं तांणी गोंयभर समाजाचेच न्ही बाकीचे सगळे काम केल्ले आसा. आनी हो काम करता आसतना आयज काणकोण मतदारसंघात जर तुमी आयज अजून सुद्दां प्रचार सुरू आसा जाल्यार सगळे पक्षाचे जे पदाधिकारी आसा किंवा सगळे समाजाचे घटक जे आसा तांकां घेवन तो फुडें वता. अशें आसतना सुद्दां ताका आनीक 4 पदां ज्या मनशाक तुमी ह्या 5 वर्सां भितर दिली 4 पदांक तांणी न्याय दिल्लो आसा. तांणी न्याय दिवन सुद्दां ताजी इतली कार्यपद्दती आसून सुद्दां ताका आयज जर तिकेट नाकारता जाल्यार ते आमी मान्य करचे ना. आनी आमचें डिसिजन आमी सांगपाक सोदता की आमी फुडें पक्षाचें काम करचें ना आनी पक्षाचें आमी राजिनामा